ज्या नावाचे चाचपणी ताका म्हणटात सर्वे तातूंतलो ताचो हें फिडबॅक हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो अजुनूय येवपाच्यो आसा आनी म्हणून फायनल लिस्ट अजून कांयच जावना. केन्ना मेरेन जातले सर कॅन्डिडेट? कदाचित फुडले 4-5 दिवसां भितर हे सगळ्यो प्रक्रिया चालीक लागतल्यो. आनी टिकल्यो सो नेक्स्ट वीक म्हणटा तुम्ही अनाउन्स करू शकता? हय नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी अनाउन्स करता. 18 वुमन सीट्स आसा, सो तेंचेर तुमी कशें हें करतले? सगळी म्हणजे जी पारदर्शक ट्रान्सपरंट पद्दती आसा तीच आमी एप्लाय केल्ली आसा आनी त्या अकॉर्डिंगली त्या हातूंत भितर सगळ्या कडेन जिखून हाडपाची क्षमता, मागीर तातूंत भितर आमदार, तातूंत भितर तांचो लोकसंपर्क, तातूंत भितर तांचे कार्यपद्दती, तातूंत भितर सगळे हे सगळे विशय आसा ते सगळे एकठांय घेवन 36 गुण एकठांय करून आमी ते डिक्लेअर करतले. आनी म्हणजे ही समिती बसले त्या समितीन सगळेच मेंबर आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले, तशेंच MP सदानंद तानावडे, बाकीचे सगळे विश्वजीत राणे, मागीर आमचे मोहीन आसताले, मागीर नरेंद्र सावयकर, दत्ता खोलकर, संजीव देसाय, हे सगळे म्हणजे सगळीं नांवां घेवपा, दोगी आमचे जनरल सेक्रेटरी, अशें सगळ्या कडेन सगळे बसून प्रत्येकाचेर सगळे विशय भौगोलीक मागीर थंयची सगळी परिस्थिती सगळे घेवन ताचेर विचार. कितली एरिया अशी उरला ना जी ज्या हातून भितर बसपाक जाय ती बायलांचें प्रमाण बीन वेवस्थीत आमी कितली एरिया कितले अजून कॅन्डिडेट उरला अशें सिलेक्ट करपाक? एखादे वेळी चर्चा करपाचे एक 7-8 मतदारसंघाचे उरल्या, एक 4-5 सावथाक आनी एक 4 हाचे कडेन, मागीर टोटल 12 आनी 2-4 इंडिपेंडंट किंवा कितें करपाचें आसा, कशें आसा, कितें स्ट्रॅटेजी आसा त्या दृश्टींतल्यान पक्ष निर्णय घेतलो, सगळे मेळून मिश्र निर्णय. बायलां खातीर दवरल्या खूब ते आसात न्ही तातूंत खूब जाण तुमचे नाराज जाल्ले कित्याक ते इच्छूक आशिल्ले. पक्षाची एक भुमिका आसा की एक कार्यकर्त्यां मदीं सुद्दां नवं चैतन्य येवचें, नवीन चेहऱ्यांक वाव दिवचो आनी त्याच बरोबर कार्याक म्हणजे इतल्या वर्सां काम करता तांकांय पोच पावती दिवची हेंय बीन आसा. आनी म्हणून जवळ जवळ 80% कॅन्डिडेट जे आसात ते नवीन आसतले, ते पयलीं म्हणिल्ले ते आतांय बी म्हणटात, जेणे करून उमेद येवपाक जाय कार्यकर्त्यांक. आनी जुने जे खूब बरे बी आसात, म्हणजे जांच्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा, लोकांचो संपर्क आसा, लोकांचें काळजान आसा, अशेंय बी आसा. म्हणजे सगळ्याक मिळून हें करून म्हणजे अशें कितें ना डॉमिनेट करून हेंच जावंक जाय तें सगळे लोकशाही पद्दतीन वेवस्थीतपणे जाता. इच्छूक आशिल्लेच नाराज जाले तुमचे आसतलेच न्ही, कारण भारतीय जनता पार्टी असो आसा प्रत्येक जाण भारतीय जनता पार्टीची तिकेट सोदता, हातूनच तुमी विचार करात न्ही की तो इच्छूक आसतलो, मेळूं ना जाल्यार थंय कदाचित तो नाराज जाता, तें साहजिकच आसा. पण ते पार्टी कडेन खंय तरी पयस वतले किंवा ते खंय तरी प्रतारणा करता असले हातूंतले कार्यकर्ते न्ही, म्हणून ते आतले बांदून आसा. आज माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या फुडारपणा खाल बिहाराक जो निर्णय लागिल्लो आसा तो तर सगळ्यांच्या दोळ्यान भितरंजन घालपा सारकोच आसता. कारण सगळे जर आमी जर एक जावना फक्त आपलेच बरें जावपाक जाय अशेंच जर चिंतलें जाल्यार मागीर देशाचें राष्ट्राचें ते कोण विचार करतलो. सो ह्या सगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान पार्टी ही राष्ट्रवादाचे भुमिके कडेन आसा, एका निश्चित अशें ध्येयान पार्टी फुडें वचत आसा. आनी ज्या ज्या मनशाक खंय तरी अशें दिसता कार्यकर्त्याक और त्या हाका सो कॉल्ड इच्छूक उमेदवार की ह्या राष्ट्रा खातीर आनी देशा खातीर आनी माननीय नरेंद्र मोदी खातीर हाचे खातीर आसा, तो साहजिकच सगळे हातूंत पॉझिटिव्हली तो फुडें वतलो, हेंच तर आसा. People call the ZP election as the semi-final. So how? See, for us, every election is a final. There is no any semi-final as such. You can't quote Jilla Panchayat election is a semi-final and then later on the municipality will be the next semi-final and the assembly election will be the final. No. For us, every election means a lot. So how much seat BJP is expecting? See, definitely we will try to acquire as much all 50. I would say all 50. Why I should say 49? ऑपोजिशन सुद्धा हा ते आता एकठांय येयल्या, सो तेंचेर तुमचो पळय हो घातलो. ऑपोजिशन तुम्ही बिहाराकी सगळे एकठांय आयल्ले, कितें जालें?
आत वयर काडले म्हणून जायना. सो काय इफेक्ट पडचो ना आनी म्हणटा भायल्यान सगळ्यांनी जर दाखयलें आनी भितरल्यांनी कितें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. पण इफेक्ट भारतीय जातलो जनता सर. पार्टी परत एकदा सांगता, प्रत्येकाच्या मनान ज्या पार्टीचे ध्येय भारताक विश्वगुरू करपाचें आसा, थंय त्या हातून भितर कोण लोकूय इतले पिशे ना की हे आयज एक कडेन फाल्यां त्या कडेन जां आसा तें करतले तशें करतले, तशें ना. आमी मुख्य म्हणल्यार ज्या त्या कॅन्डिडेट आसतले आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आतां पर्यंत केल्ली कामां आसतलीं ताच्या आदाराचेर विकासाचेर आमी आतां फुडें वचत आसा आनी हें प्रूव केल्लें आसा पार्टी. तें प्रूव केलां म्हणूनच तर ह्या पार्टी कडेन सगळेच येवपाक सोदता न्ही. तो मागीर त्या वटेन आशिल्लो सुद्दां म्हणटा की आपूण ह्या वटेन येता, मागीर ताका नांव कितेंय दिवं, आपूण विकासा खातीर मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आयलो आनी कित्याक लागला तें नांव कितेंय दिवं. पण ताकाय बीन खंय दिसता की जर डिलिव्हरी जर करतले जाल्यार एकमेव पार्टी करतली, भारतीय जनता पार्टी. सो ते ओपोजिशन युनायटेड येयला त्यार तुमकां काय इफेक्ट पडचो ना? नाच. आमचें संघटनात्मक कार्य आसा, कामां केल्ल्याची पावती आसा, लोकां कडेन सगळे स्तरा कडेन पर्यंत कामां केल्लीं आसा. हे सगळ्यो गजाली लोकांची खबर आसा न्ही. कोणें दिलें, मदीं कोणें थारयलें, कितें थारयलें. पूण सगळे लोकांक परत एकदां मायंड परत आसा तें मातशें रिफ्रेश करचें पडटलें, तितलेंच. म्हणजे हो सुद्दां विशय तितलो आसा की काँग्रेसीन ह्या देशाचें कशें पाड घातलें तें परत एकदां सांगता. म्हणजे ज्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळा वयल्यान याद करून दिता की जे गजाली बऱ्यो सुरू केल्ल्यो. म्हाका याद जाता स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना म्हणून गोल्डन कॉर्डिनेटर म्हणून रोड्स इंटर कनेक्शन सगळे हायवेज, ती योजना ज्या वेळाचेर युपीए गव्हर्मेंट आयली ती पयलीं बंद केली. विचार करा हाजेर. आनी मागीर तेन्ना मागीर परत जेन्ना माननीय नरेंद्र मोदीजीचें सरकार आयलें 2014 तेन्ना मागीर ताचो प्रवास सुरू जाला आनी सगळे रोड आसले स्टार्ट जाले. म्हणजे योजना बंद करपा खातीर सुद्दां पाडपणी करपाचें पळय आसा तें जाल्लें न्ही. तें कोणा खातीर आशिल्लें तर तें? थंय फक्त त्या रस्त्या वयल्यान फक्त बीजेपी वालेच वतले, काँग्रेसी वाले वचचे ना आनी न्यूट्रल मनीस वचचे ना, वतले आशिल्ले. ती उदरगत न्ही. ह्या पार्टीच्या खंयच्याच सरकारान भितर, खंयच्याच राज्यान भितर हें म्हजें आनी हें तुजें करूंकूच ना. त्या रस्त्याचेर सगळेच वता. काणकोणाय बीन जो बरो रस्तो जाला थंय सगळे वता. आतां मदीं आयज एक मेंटेलिटी जाल्या, मदीं मातशे खूब त्रास जातात त्रास भोगल्यात लोकांनी, कांयच म्हणना. पण जेन्ना तें सुंदर जालें पळय न्ही तेन्ना ताचो इफेक्ट कळटा. तिसरे पुलाक लागूनय बोवाळ मारपी आसात न्ही. तिसरो पूल नाका 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 म्हणपी कितलो व्हडलो हेवो केलो, पण त्या तिसऱ्या पुला वयल्यान हेच लोक वता. हाज्या पयलीं म्हजे भुरगेपणांत आमचे युवा अवस्थेन कोंकण रेल्वे नाकाय म्हणपी आसा, तेय कोंकण रेल्वेन बसून वता. टॉक अबाउट झेडपी इलेक्शन्स स्पेशली तुमी म्हणटा पळय तशें, सो थोड्यांनी ऑलरेडी तुमच्याच कॅन्डिडेट्स अनाउन्स केलेले आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें आसा की पार्टी सांगता पळय तें फायनल कितें आसा, थोड्यांनी अनाउन्स केलें. आमी जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना चर्चेन भितर एखादे वेळ एकच जेन्ना पळय कॅन्डिडेट युनिमसली समजा जाल्लो आसा तेन्ना केन्नाय पार्टीच्या हाज्या भायर केन्ना कोणी चक्क करून नांव जर घेतलें हाजी शक्यता आसा. पण फुडें तो म्हणटा की पार्टी डिसायड करतली, कळ्ळें न्ही. ताणें म्हटलां की आतां हांव जाल्यार म्हजे कडेन हांवें तो व्हिडियो 2-3दा पळयला. म्हणजे तें फुडें म्हटलां पार्टीचे शिस्त. पण तेंय ते म्हणटात पळय न्ही तशेंय जातलें अशेंय बीन ना, तें तुमकां मागीर कळटलें जातलें काय ना तें. म्हणजे पार्टीच डिसायड करतली हें ठामपणे आयज हांव तुमचे फुड्यान सांगूंक शकता. फाटल्या दिसांनी तुमकां काँग्रेसीन हांगा बूक हाडून दिलो नेहरूचो, तो वाचला बीन तुमच्यांनी, पळयला बीन कसो कितें तो? विशय खंय वचपाचो न्ही. ती असली पळय ती म्हणजे आमचें दार ओपन आसा म्हणून प्रत्येक जाण हांगा येवपाक सोदता. तो नेहरूचो बूक वाचा आनी आमकांय भितर घेयात अशें म्हणजे तांचें म्हणणें आसा. ते उरल्या पळय न्ही ते अजुनूय दारां नॉक नॉक करीत आसा येवपाक. वचता न्ही म्हणजे ते बुकाचें निमित्त आशिल्लें तांचें येवपाक. ते मॅसेज दिवपाक आयिल्ले एक्चुअली खरें की आमी बीन तयार आसा. तीग जाण उरले तर कोणी हें केला तुमकां? तयार आसा तशें. पण म्हजे कडेन तांच्यांनी तशें ऑफिशियली किंवा हातूंत भितर कांय तसलें हें करूं ना, कळ्ळें न्ही. पण एक गजाल आसा की बिहाराक जाल्लो रिजल्ट, कळ्ळें न्ही, आनी तातूंत भितर येदे व्हडली तांच्यांनी हायप करून सगळे एकठांय येवन
जवळ तुम्ही म्हणटा तशें महागठबंधन करून तांचे पळय जेन्ना सत आयले तर काही कोणे तरी कार्यकर्त्यांनी तांकां स लाडूय दिले उरून तुमचे हय कारण तांणी बूक दिलो धाडून आमकां शिका म्हणजे भितर येता म्हणून म्हणटा की येयात जाल्यार घेयात लाडू म्हणून खायात म्हणून तेंय दिलें तशें आसा जोग अपार्ट ही फकाणां जाली ही भुरगेपणां जाली खूब राजकीय हाजे मळाचेर भितर दीज इज कॉल्ड लायक हें कितें म्हणटात तें लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय न्ही ताजेर आवाज उठोवया जाय जाल्यार आनी मागीर फुडें वचप ओके लोकां खातीर थँक्यू सर पुजा नायक केस आसा तातूंत सर एक मिनिस्टराचें नांव येता आनी हाचो इफेक्ट खंय तरी पार्टीचेर जातलो हो दिसता तुमकां म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना कारण पुलीस जेन्ना ताजेर तपास करीत आसा आनी ते सरकाराच्या अधीन आसा तर सरकार ताका योग्य ती तुमकां उत्तर दितलें